हॅलो स्टुडंट्स, या व्हिडिओन आम्ही मेमरीज ऑफ चाइल्डहूड द पार्ट 2 असा स्टोरी अबाउट अ बामा वुमन. सो बामा वुमन जी असा जी तुम्ही पिक्चरान पळोवंक शकता, तिने आपली एक मेमरीज ऑफ चाइल्डहूडांतली शेअर केल्या. ओके, सो तेजी आम्ही आयज ह्या व्हिडिओन समरी पळयतले. सो जशें तुम्ही पळोवपाक शकता इन द पिक्चर, ही बामा वुमन जी बॅकग्राऊंड तिजो हांगासर तुमकां स्टार्टिंग दिल्या. सो बामा, अ Tamil Dalit woman, recounts her childhood in marginalized community where caste discrimination was harsh reality. सो बामा ही एक तामिळ दलित वुमन. तिने आपली एक हांगासर रिकाउंट म्हणजे रिकलेक्ट केल्या एक स्टोरी जी तिने शेअर केल्या इन अ मार्जिनलाइज कम्युनिटी. जी सोसायटी असली, रावपाची जी प्लेस असली, थंयसरले थोडे लोक जे असले ते अशा विचारांचे असले की ह्या कास्टांतले लोक जे आसा पळय ते सदांच बिलो आसतले. सो त्या लोकांक तेंच्यांनी इम्पॉर्टन्स दिवप ना चड. सो तेंच्या कडसून जाता तितले तेंचे यूज करून घेवप. सो अशी तांकां थिंकींग आसली. त्या कास्टांतले ही जी बामा वुमन आसा पळय ती आसली. सो वेअर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वॉज हार्श रियली. सो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे कितें? कास्ट रिलेटेड भेदभाव करप लोकां मदीं. सो बामा एक्सपिरियन्स ऑकर विदीन हर ओन सोसायटी. बामाचो जो एक्सपिरियन्स आसा पळय अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभावाचो, तो त्याच्या स्वताच्याच सोसायटीन तेका दिसून येयलो. So one day, Bama observed an elder of her street carrying a parcel of vadais snacks. ओके, सो वडाईज म्हटल्यार मेदू वडा, जो आम्ही मोस्टली पळयला आसतलो तुम्ही. सो फॉर एन अपर कास्ट लँडलॉर्ड. सो एक तेणी पळयलो की तेंच्याच कास्टांतलो एक ओल्ड मनीस तो पार्सल घेवन वयतालो. इवन दो पार्सल सारखे फुल्ली रॅप केल्लेले तरी सुद्धा फुडें सांगला तेंच्यांनी, इवन दो द फूड इज सेफली रॅप्ड, the elder must hold it at distance and bow while handling it over. सो फूड जे स्नॅक्स जे असलो तो फुल्ली रॅप्ड आसलो तरी सुद्धा तेका कोणाकूय दिताना असो पयस रावून तेका ते हँड ओवर करपाचे असले जे कितें स्नॅक्स तेणी हाडले पळय ते. सो बामा इज स्ट्रक बाय द इनजस्टीस अँड एब्सर्डिटी ऑफ दीस बिहेवियर. सो ह्यो फर्स्ट इन्सिडंट जो बामा जेन्ना धाकटे एज अ चाइल्ड आसले, सो त्या टायमार तेका हो मायंडान स्ट्रक जालें अशें कित्या खातीर करता म्हणून. सो शी रियलायज दॅट पीपल आर ह्युमिलिएटेड अँड फोर्स टू एक्ट सबमिसिवली बिकॉज ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. सो तेन्ना तेका दिसून येयलें की लोकांक हांगासर अशेंच ट्रीट केले वयता. कोण ट्रीट करता? जे अपर कास्ट लोक असता पळय ते ट्रीट करता बेज ऑन केच्या खातीर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. सो कास्टाची जर तुजी लो कास्ट आसा जाल्यार तुका असोच बिहेवियर आसतलो अशें तेंच्या विलेजीन चलताले. सो जेन्ना मागीर ते आफ्टर दॅट इन्सिडंट जेन्ना ते घरा येयले, सो तेणी आपले फॅमिलीक जे आहा ते इन्सिडंट असो जाला तो सांगलो. सो तेच्या व्हडल्या भावान तेका सांगले. हर एल्डर ब्रदर, तेजें नांव अनन असलें, एम्फसाइज द इम्पॉर्टन्स ऑफ एज्युकेशन टू ओवरकम सच इनडिग्निटीज. सो तेणी तेका पटोवन दिलें की जर तुका तुज्या लायफान तो रिस्पेक्ट जर मेळोंक जायो, सो तुका खंय तरी तुजें पोजिशन तुजी सेट करूंक जाय जाल्यार तुका एज्युकेशन ह्यो मस्ट म्हणून सांगलो. सो जर एज्युकेशन ना जाल्यार तुका अशेंच बिहेव करपाचें पडटलें, अशेंच वागपाचें पडटलें इन द सोसायटी. सो जर तूं एज्युकेशन अचीव करता जितलें जाय तितलें आनी खंयच्या तरी एक पोजिशनार पावता जाल्यार तुका तो रिस्पेक्ट मेळटलो. सेम आमकां खबर आसा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. ओके, सो तेणी खंय तरी एक पोजिशन आपूण अचीव केलें म्हणून आतां आमकां सगळ्यांक खबर आसा. तो सुद्धा तेजो बॅकग्रावंड सुद्धा सेम आसलो. पयलीं तेका सुद्धा सेम प्रॉब्लम फेस करपाचें पडलेलें. पण एज्युकेशन ही अशी की आसा जेतूनसून आमी रिस्पेक्ट हो मेळोंक शकता, तो मागीर तूं खंयच्याय कास्टांतलो आसूं न्ही. सो नेक्स्ट, ही एनकरेज हर टू स्टडी हार्ड अँड एक्सेल इन स्कूल. सो तेज्या भावान तेका जाता तितलो एनकरेज केलो. इवन तेजी फॅमिली आहा ती एनकरेज करपाक लागली तेका, मोटिवेट टू बरें शीक म्हणून. आनी एक्सेल इन स्कूल म्हटल्यार कितें ते गूड मार्क्स स्कोर करताले मागीर. सो तेका एक्सेल म्हटलें. एक्सेल म्हणजे बरें परफॉर्मन्स करप इन द स्कूल. सो दॅट अर्न्स रिस्पेक्ट अँड डिग्निटी डिस्पायट societal prejudice. Inspired by his word, Bama dedicated herself to learning, eventually standing first in her class. सो हें आयकून बामा इतलें इन्स्पायर्ड जालें की तेणी खरेंच
ते मनार घेतले आनी बऱ्या भशेन स्टडी करपाक लागले. जे तेजे वर्डिंग्स असले फॅमिलीची की तूं कितें तरी बरें कर, शीक बरें म्हणून. सो तेणी एफर्ट्स भरपूर घेतले, ते क्लासीनूय फर्स्ट येयले. थ्रू डिटर्मिनेशन अँड एज्युकेशन शी बिगिन्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द लिमिटेशन इम्पोज बाय कास्ट. सो आपले तेणी हार्डवर्क स्टडीचेर घालून सगळो फोकस दवरून ते अशा पोजिशनार पावले की तेका तेणी ब्रेक फ्री, म्हणजे तेका खबर आसली की आपूण सपोज जर कितें जालें जाल्यारूच ह्यो जो आमकां जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करता ते खंय तरी ब्रेक जातले फुडें. कित्याक आपूण खंयच्या तरी पोजिशनार पावले म्हटल्यार आपुणाकूय कितें तरी बाबा रिस्पेक्ट मेळटलो खंयच्या तरी पोजिशनार. अशें एक तर प्रोफेशनल सपोज जर आपूण खंयच्या फिल्डान गेले, आयदर लॉयर, टिचर ऑर वी कॅन से एनी ओके IAS ऑफिसर लायक दॅट. सपोज जर ते खंयच्या फिल्डान गेले जाल्यार तेका एक कितें तरी रिस्पेक्ट. सो लायक दीस स्टोरी एंड्स. So this story illustrates resilience and pursuit of equality. Bama Memories of Child reflect how awareness, observation and guidance from family member can empower children to challenge social injustice. So ह्या स्टोरीन आमी कितें लर्न करले की भुरग्यांक ल्हानपणानसूनच सपोज जर तूं त्या कास्टान जर येयलो जाल्यार तुका खंय तरी तो रिस्पेक्ट मेळना. सो तुका तो रिस्पेक्ट मेळपा खातीर जे भुरगे आसा जे त्या कास्टांतले भुरगे तांकां खंय तरी हार्डवर्क करपाचो पडटा की तूं त्या पोजिशनार पावलो जाल्यारूच ते तुका तो रिस्पेक्ट मेळटा. ओके, सो ह्या स्टोरीन बामाची अशी आसली की जी तेका खंय तरी हार्डवर्क करपाचो पडलो आनी तेका अशें दिसून येयलें की सोसायटीन खंय तरी आमच्या कास्टा वांगडा कितें तरी रॉंग जाता. सो ते करेक्ट करपा खातीर म्हणजे इन अदर वर्ड्स तेका रिस्पेक्ट मेळोवपा खातीर तेणी हार्डवर्क केलो आनी ते खंय तरी पोजिशनार पावले. सो आमी दोन आतां स्टोरी पळयल्या, एक झिटकाला साची स्टोरी आनी एक बामाची, जी जशना दोगांयनी जी बोथ नरेटरान तेंच्यांनी स्टोरी आपली एलेबरेट केल्या आनी सांगल्या कशी तेंचे चायल्डहुडान तांकां प्रॉब्लम फेस जाल्ले बेज ऑन द हांगासर सांगलें पळयात. सो झिटकाला साच्या स्टोरीन कॉलोनियल असिमिलेशन जाल्लेलें. इन झिटकालास केस कॉलोनियल असिमिलेशन म्हणजे कितें, अमेरिकेन खंय तरी ती तेंची जी बोर्डिंग स्कूल आसा ती एरिया तेंच्यांनी कॅप्चर केल्लेली. सो ती एरियेन अमेरिकनूच कितें जे फुडलें एज्युकेशन आसलें, कितें जेंचे ट्रेडिशन आसलें ते फॉलो करपाक लायले. म्हणजे तांकां फोर्सफुली ते तेंचे ट्रेडिशन, अमेरिकेचे ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर तांकां विसरून अमेरिकन कल्चर एक्सेप्ट करूंक लायल्लो. सो हें आसलें झिटकाला साचे स्टोरी आनी बामाचे रिलेटेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आसलें. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मिन्स तो भेदभाव जो आसलो पळय अबाउट देयर कास्ट. सो तो खंय तरी ताका दिसलो की आमी इन फ्युचर सपोज जर एज्युकेशनानसून थ्रू तो ब्रेक करूंक शकता. सो डिस्पायट बिईंग फ्रॉम डिफरंट टायम्स अँड कल्चर, कॉमन थीम इज द स्ट्रगल अगेन्स्ट सोशल इनजस्टीस अँड सप्रेशन ऑफ आयडेंटिटी. सो दोगांयची थीम डिफरंट. सो कॉमन थीम हितून कितें सांगला इज द स्ट्रगल. ओके, दोगांची स्टोरी डिफरंट टायम आसली, म्हणजे डिफरंट प्लेस डिफरंट टायम, पण कॉमन थीम तेंचे भितून आसली. ते दोगांयकूय स्ट्रगल करपाचे पडले ओके टू फायट फॉर देयर रायट्स. सो लायक दीस द मेमरीज ऑफ चायल्डहूड स्टोरीज एंड जाता.